दानियलाचें दर्शन मेंढरो आनी बोकडो. दर्शन चॅप्टर 8. पयलें आयलोल्या दर्शना उपरांत बेलशाजार राजाचे राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा म्हाका दानियलाक आनी एक दर्शन पावलें. हांव दर्शन तेलून आसलों आनी तें तेलतना सुजाक पावलों. एलामाच्या प्रांतांतलो एक किल्लो तो. दर्शन पळयतां म्हाकाच उलाय नदीशी उबो आसलोलो हांवें देखलो. हांवें दोळे उबारले आनी नदी फुड्यांत उबो आसलोलो एक मेंढरो हांवें पळयलो. ताका 2 शिंगां आसलीं. दोनूय लांब, पूण एक शिंग दुसऱ्या परस ओदीक लांब आसलें. व्हडलें आसलें तें दुसरें शिंग. मेंढरो आपले अस्तंतेक उत्तरेक आनी दक्षिणेक तकलेन आक्रमण कोत्तालो म्हूण हांवें पळयलें. खंयच्याच जनावराचें ताका फुडो करूंक जायनासलें. ताच्या हातांतलो कोणूच सुटपाचो नासलो. आपणाक जाय ते भाशेन ताणें केलें आनी तें ओदीक घट जालें. हांवें बारीकसाणेन पळयलें तें एका बोकड्यान अस्तंते थावन येवन जमनीक तेंको नासतना आख्खो संवसार बोलादून काडलो. दोळ्यां मोदेकांत बोकड्याक एक कौतीक शिंग आसलें. जो 2 शिंगांचो मेंढरो हांवें नदी फुडें उबो आसलोलो पळयलो ताचे वाटेन बोकडो गेलो आनी खर रागान ताच्या आंगार धांवलो. त्या मेंढऱ्याचेर बोकडो सगलोच रागाबरीत धांवतना हांव ताका पळयतालों. ताणें मेंढऱ्याक धोपटिलो आनी ताचीं दोनूय शिंगां मोडून उडयलीं. बोकड्याक फुडो करूंक मेंढऱ्याक बोलूच नासलें. बोकड्यान मेंढऱ्याक जमनीर उडयलो आनी पांयां पोंदाक मुस्तिलो. बोकड्याच्या हातांतलो मेंढऱ्याक सोडूंक कोणूच नासलो. उपरांत बोकडो आदीं परस एकदम बलिश्ट जालो. पूण जेन्ना तो आपले शक्तीचे तोंगशेर नाचतालो तेन्ना ताचें व्हडलें शिंग मोडून पडलें आनी ताचे सुवातेर 4 थर शिंगां आकाशाच्या 4 दिशांनी उबजलीं. हांचे मदल्या एक शिंगांतलें आनीक एक धाकटुलें शिंग भायर सरलें. तें खिणीचे उत्तरेचे आनी मोहिमेच्या देसाच्या वाटेन वाडत गेलें. तें वाडटां अंतराळाचे फौजांशी पर्यंत पावलें आनी ताणें फौजांक आनी नखेत्रांक शेवटून जमनीचेर उडयलीं आनी तांकां पांयां तळां मुस्तिलीं. फौजेच्या कुंवराच्या अधिकाराक पर्यंत ताणें फुडो केलो. दिसपट्टी सदां ताका भेटोवचो यत्न ताणें थांबयलो आनी ताच्या मंदिराची बुन्याद ताणें मोडून उडयली. ताणें ताची फौजूय आपल्या ताब्यांत केली. यत्नाचे सुवातेर ताणें खोटेपण स्थापलें आनी सोत जमनीर शेवटिलें. शिंग ह्या कामांत येजवंत जालें. तेन्ना एका देवदूताक उलयतना हांवें आयकलो आनी दुसरो एकलो देवदूत पयल्याक असो विचार कोत्तालो. दिसपट्टी सदां भेटोवच्या यत्नाचें, कांटालो आडटल्या खोटेपणाचें, पांयां तळां मुस्तिल्ल्या देव मंदिराचें आनी फौजेचें हें दर्शन. केन्ना पर्यंत ह्या दर्शनाचो काळ तोकतलो? पयल्यान जबाब दिलो, 2300 सांजो आनी सकाळ बोलादून वचो पर्यंत. उपरांत देव मंदिराचे हक्क ताका परतून मेळटले. गाब्रिएल देवदूत दर्शनाचो अर्थ दिता. हें दर्शन पळयल्या उपरांत हांव दानियेल ताचो अर्थ समजूंक प्रयत्न कोत्तालों. तेन्नाच म्हज्या फुड्यांत कोण एकलो उबो जालो. तो मनीस कसो दिसतालो. उलाय नदी थावन एका मनशाचो ताळो हांवें आयकलो. गाब्रिएल दर्शनाचो अर्थ ताका सांग.
हांव उबो आसलों थंय तो लागीं आयलो तेन्ना म्हाका व्हड कांपेरो सुटलो आनी हांव जमनीचेर साश्टांगी पडलों. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता हाची समजणी घे. हें दर्शण शेवटाच्या काळा विशीं. तो उलयत आसलो तेन्ना म्हाका घुंवळ आयली आनी म्हजें तोंड खाला जमनीक तेंकलें. ताणें म्हाका हात लायलो आनी म्हज्या पांयांचेर म्हाका उबो केलो. ताणें म्हणलें, देवान नेमलोल्या फारीकपणाच्या कालाच्या शेवटाक जें कितें घडचें आसा ताचे विशीं हांव तुका सांगतां. तुवें पळयल्या मेंढऱ्याचीं 2 शिंगां म्हणल्यार मेदियेचे आनी पेर्सियेचे राजा. केंसाळो बोकडो म्हणल्यार ग्रेसियेचो राजा. ताच्या दोळ्यां मदलें व्हडलें शिंग म्हणल्यार पयलो राजा. जें शिंग तुटलें आनी जीं 4 शिंगां ताचे स्वातेर उपजलीं म्हणल्यार त्या राष्ट्रांतलीं उपजून जातात तीं 4 राजां, पूण ताची घोटाय हांकां ना. तांचे राजवटकेच्या शेवटाक तांच्या पातकांचें माप भरोन येतलें तेन्ना गोरवान भरलोलो आनी व्हडे नादबुदीचो एक राजा उपजतलो. ताची पदवी वाडत वेतली, तरी ती आपल्या खाशा कुवेतीची न्हय. चिंतूंक जायनात तसल्यो मसलती तो येवजून काडटलो. कसलेंय काम ताणें हातांत घेतलें तर तातूंत तो येजवंत जातालो. पदवेदार मनशांचें आनी भोगतांचें देवाचे पोरजेचें तो घट्टान कोत्तलो. गिन्यानान तो इतलो हुशार आसतलो की सगळ्या ताच्या घातकी कोरण्यांक येस मेळटलें. ताचें काळीज अदीक गोरवान भरोन येतलें आनी गुप्ती जायत्या लोकांचो तो नाश कोत्तलो. राजकुंवरांच्या राजकुंवरांक पर्यंत तो फुडो कोत्तलो, पूण खंयच्याच मनशान ताका हात लायनासतना ताचो नाश जातलो. सांज आनी सकाळ हांचे विशीं ज्या दर्शनाची समजणी तुका दिल्या तें खरें, पूण तुवें तें गुपीत दवरूंक जाय, कारण अजून जायते दीस बोलांचे आसात. हें पळोवन आनी आयकून हांव दानियेल सोयराना भायर पडलों. जायते दीस हांव पिडेंत आसलों. उपरांत राजवाड्यांत काम करूंक हांव उठलों. हें दर्शण हांवें कोणाक सांगूंक ना आनी ताचो अर्थ म्हाका आजून मेळूंक नासलो. देवाचें उतर हें.